2023च्या पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा, कोणाची जर गाडयेचो मॉडेल 2023च्या पयली असली जाल्यार इट इज नॉट कंपॅटेबल फॉर E20. आणि तरी सरकारान फोर्सान सांगला की ना सगळ्यांनीच E20 घालूंक जाय. चडशे त्या गाडयांक हो प्रॉब्लेम जावपाक सुरू जाल्लो आसा. दुसरो तांचो डिमांड आसा ह्या पत्रान की तुम्ही इथेनॉल मिक्स करता, त्या भायर लोकांक हाच्या खातीर लो मायलेज मेळटा, सो त्या खातीर लोकांक हाचो प्रायस कमी जावंक जाय. तुम्ही प्रायसूय कमी करना, लोकांक नाका आशिल्लो मायलेजीचोय फटको बसयता आनी त्या भायर गाडयेच्या डॅमेजाचे खर्च तांच्या फाटल्यान उडयल्लो आसा. सो सेकंड डिमांड that Arvindji has asked for in the letter to the Prime Minister is that the price of E20 petrol should be lower. कमीच कमी एक 20 ते 25 रुपये कमी जावंक जाय आणि कॅल्क्युलेशन सुद्धा एक करून दिल्लें आसा. सो आज आम आदमी पक्षाची टीम वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार आम्ही गेले, वेगळ्या वेगळ्या गॅरेजींनी गेले, ऑल ओव्हर गोवा म्हणजे नॉर्थ गोवाय गेले आणि साऊथ गोवाय गेले. सो हाचे पयलीं हांव मागता संदेश सेलेकराक की तांणी आपलो एक्सपिरियन्स सांगचो की ह्या पेट्रोल पंपाचेर तांकां कितें आनी ताचे मागीर आनी आमच्या नॉर्थ गोवा कितें जालें. तर जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें, आयज आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून लोकांक ह्या जो इश्यू आसा पेट्रोलाचो ताचे बद्दल लोकां मदीं अवेरनेस आसा काय ना हें पळोवपाचो पयलो प्रयत्न. दुसरो प्रयत्न अवेरनेस आसा आनी ताचे इफेक्ट कितें आसा हें तांकां खबर आसा काय ना हें पळोवपाचो प्रयत्न. हांवें कमीत कमी 6 ते 7 पेट्रोल पंप जे साऊथ गोवान आसा मडगांव हांव ते कवर केले. तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की खुबशे जे पब्लीक आसा दे आर नॉट अवेर अबाउट दीस. तांच्या म्हायतीन ना की ऑलरेडी तांच्या गाडयांनी E20 पेट्रोल वता. काही तर पंपवाल्यांक सुद्धा खबर ना, म्हणजे ते पंपार एटेंडंट आसा तांकांय खबर ना. जे ओनर आसा ते डिनाय करतात की ना तशें कांय ना, अजून येवचें आसा, मुखार येतलें, आमी अजून हाडूना हें सांगतात. तर सगळं ओवरऑल जेन्ना चित्र पळयलें तेन्ना अशें दिसलें की खंय तरी म्हणजे जशें अदृश्यपणान लोकांच्या बोल्साचेर, लोकांच्या पॉकेटाचेर खंय तरी हात मारपाचो प्रयत्न हे सरकार ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान करता अशें दिसून आयलें. कित्याक लोकांक एक तर अवेरनेस ना, लोकांक ताचे जावपी फायदे तर नाच, लुकसाण कितें हें सांगपाचें काम खंय तरी आसपाक जाय आशिल्लें आनी चॉयस आसपाक जाय आशिल्लो. तो चॉयस लोकांक ना. आज लोकांक जबरदस्तीन E20 पेट्रोल घालचें पडटा. 2023 पयलींच्योय गाडयो आनी ताचे नंतरच्योय गाडयो. बेसिकली हांव म्हजो एक्सपिरियन्स सांगपाक गेल्यार म्हाका कमीत कमी 16 ते 17 मायलेज जाली ती केराय येवपाक लागलो. आनी हांव इनिशियली म्हाकाय दिसलें की कितें इश्यू जाला गाडये कडेन. पूण जेन्ना आमी E20 बद्दल वाचलें तेन्ना लक्षांत आयलें दीस इज ऑल हॅपनिंग बिकॉज ऑफ E20. तर लोकांची ही हालत आसा म्हणजे लोकांक आयज लोकांच्या पल्साचेर खंय तरी कातर मारपाक लागला आनी लोकांक रियलायज जायना खऱ्याक. आनी जांकां रियलायज जाता तांकां आज आमी तो आवाज तांच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला आनी तांकां सांगलें की जे आमी एक पेटिशन सायन करपाचे आसा, आमचे जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आसा तातूंत आमचे अध्यक्ष महोदय मागीर तुमकां परत डिटेलान सांगतलेच. पण आमचे जे नॅशनल अध्यक्ष आसा, राष्ट्रीय अध्यक्षान ऑलरेडी एक पेटिशन केली ऑन द सोशल मिडिया. त्या सोशल मिडियाच्या आमचे जे पेटिशन आसा तातूंतल्यान प्रत्येक गोंयकाराक मागतात आनी आपलो आवाज, आपले एक्सपिरियन्सीस E20 पेट्रोला बद्दल आनी आपलो फीडबॅक हो दिवचो. तांचो प्रत्येकाचो फीडबॅक देशाचे जे आमचे पंतप्रधान आसा तांचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले आनी आमी पावयतले बी. जर तांच्यांनी जी अपॉइंटमेंट आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान मागला ती अपॉइंटमेंट दिली ना जाल्यार ज्या पद्दतीन पावोवपाक जाय त्या पद्दतीन आमी तांच्या कडेन ते सगळे पावयतले. नमस्कार, हांव अनिश्कील प्रतिमा. आज जशें आमी पयलीं की आमी सावकाश एक अवेरनेस क्रिएट केलो, तशें आमी पेट्रोल पंपार गेले. पेट्रोल पंपार आमकां न्यूज मेळ्ळो की पयलीं बरी मायलेज मेळटाली आनी आतां ती मायलेज आमकां सारकी मेळना. तशेंच आमी पेट्रोल पंपार सोडून आमी आज जायते एक्सपर्ट मेकॅनिकल पर्सन्सांक मेळपाक गेले, जशे की आमी कुंपळी, नावेली आनी मारगांव. ते म्हणपाक लागले
लेटस्ट कार जेन्ना ते घेतात वर्साक जायते लोक डावन पेमेंट दितात लोनाचे घेतात 3 महिन्यांनी तेमकां गाडयेचो डिफॉल्ट मेळपाक लागलो तेमगेले जे इंजिन आहा ते सीज जावपाक लागले म्हणपाक लागले आनी तेमी जायते तशें करून ते आमगेले शोरुमाक गेले पूण शोरूम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना ही शोरुमान जर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार तेका आपणागेले जो कंज्युमर आहा जो गाडयेचो तेका वचोन आपणागेले प्रायवेट एक मॅकॅनिकाक दाखोवपाक लागलो आनी जेन्ना तेमी पयशे दिले तेन्नाय ती गाडी सारकी जायना आनी तेच आमचे मनीस आसात तेमगेले पयशे जे मॅकॅनिक ती टेक्निकली अवेअरनेस जाल्ले तेमकां देखून खबर ना वेदर इट इज डुप्लिकेट ऑयल और समथिंग डिफरंट नो वन नोज दॅट वॉट मिक्सचर इज देयर इन द पेट्रोल सो हेजेर आमकां कळोन येवपाक जाय गव्हर्मेंटान अवेअरनेसय सारको कांय केलो ना कितें जावन दिता ते तेमकां खबर आसा आमी जायते पयशे वेस्ट केले सो मॅकॅनिकय आमकां सांगपाक लागले की जेन्ना आमी तेमची गाडी सारकी करून दिवून दिली जाल्यार तेमगेले ते प्रॉब्लेम आजून सारके सॉल्व जायना 2-3 दिसांनी तेमकां कॉल येवपाक लागले आपणागेली गाडी मदमध्ये बंद पडटा आनी मागीर सारके मेळना सो हे आज सरकारान चिंतपाक जाय जो एक सादारण मनीस जो आपणाचो डावन पेमेंट करून दिवून लोनाचेर जे गाडी घेता तेंचो इन्स्टॉलमेंटय सारको जायना आनी गाडयेचे डिफॉल्ट मेळटाय सगळे सो हेजेर सरकारान लक्ष दिवन कितें तरी एक एक्शन घेवपाक जाय महेश बाबान तुमकां सांगलें ताजे पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें आशिल्ले ते तशेंच आमी नॉर्थ गोवानूय खुबशे पेट्रोल पंपान आनी गॅरेजींनी गेल्ले आनी जशें संदेश बाबान सांगलें ऑलमोस्ट 80% लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्लें की जे पेट्रोल ते आतां त्याच रेटीन पयलीं भशेन घालतात ते पयलीं भशेन पेट्रोल न्ही म्हूण तातूंत 20% एथेनॉल घालना हे लोकांक खबरूच नाशिल्लें एकट्याक आमी विचारलें तो म्हणलो ना आपूण एथेनॉलाचे घालना आपूण सादें घालता म्हणजे आमी ताका सांगचें पडलें की हांगा सादें म्हणजे जाता एथेनॉल देर इज नो डिफरन्स इन एनी ऑफ द पेट्रोल वेरियंट्स एकटो म्हणून लागलो ना आपल्याक खंय तरी आयकलें की E20 बरें न्ही म्हणून हांव आतां ते पावर 95 स्पीड पेट्रोल घालता म्हणून लागलो आतां आमी जाल्यार ताका कितले दिता ताजी रेट कितली ना कितली तरी 115 रुपया ते 113 रुपया कितें आसा म्हणून लागलो हांव मागीर वचून ताका विचार तातूंत सुद्दां 20% एथेनॉल सो तुमी खंयचोय पेट्रोल घालू आयज स्पीड घालून नॉर्मल घालून खंयचोय घालून सगळ्या हातूंत 20% एथेनॉल मिक्स जाल्लें आसा आनी ही म्हायती गोंयकारांक नाच अँड दे आर सफरींग द कॉन्सिक्वन्सीस आमी जेन्ना तांकां सांगलें की फाटल्या 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी तुका कितें नोटीस जाला काय म्हणून तेन्ना मागीर तांकां कळपाक लागलें हय म्हणून लागलें आपली मातशी मायलेज कमी जाल्या थोडे म्हणून लागले हय आपल्याक 2दा गॅरेजीन वचचें पडलें आनी अशे प्रॉब्लम आपल्याक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लम जाता पिकअपाक प्रॉब्लम जाता तांकां दिसलें गाडयेचो प्रॉब्लम म्हणून आनी चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें की पेट्रोलान चेंज जाला म्हणून असले तांकां प्रॉब्लम सोंसपाक लागले सो आज गोंयान ह्या इश्यूचो अवेअरनेस सुद्दां ना आनी सरकार चोरयां लोकांच्या गाडयेन 20% एथेनॉल मिक्स करून पेट्रोल दिवपाक सुरू केल्लें आसा चडशे आमी प्रॉब्लेम पयले ते म्हळ्यार बायक्स आमी ज्या गॅरेजींनी गेले थंय मोटरसायकल रिपेरीचे आमकां मॅकॅनिक सांगपाक लागले की डेली तांचे कडेन वेगळे वेगळे बायक्स येतात ज्याचे कार्बोरेटर फ्लोट स्प्रिंग पेट्रोल कॉक हातून खूब प्रॉब्लेम आसात तांकां ते रिप्लेस करचे पडटा आनी खुबशे लोकांक सुद्दां खबर नाशिल्लें कित्याक जालें काय म्हणून थोड्यांनी जे 3-4 म्हयन्या पयलीं सगळे रिप्लेस केल्ले परत 3 म्हयन्यांनी तांकां रिप्लेस करचे पडले कित्याक पेट्रोल तेच आसा न्ही डॅमेज परत जाली आनी ते मॅकॅनिकाचे लोक तापपाक लागले ते काम सारकें करूंक ना सो अश्यो परिस्थिती आज गोंयांत ऑन ग्रावंड चल्ल्या वेर इवन द पुअर मेकॅनिक्स आर बीन ब्लेम्ड की ताणें काम सारकें केलें ना म्हणून बट द कल्प्रिट इज द एथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल सो जशें सांगलें आमी देशभर ही आतां एक कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा नॉट जस्ट इन गोवा बट इट इज अ नॅशनल कॅम्पेन आमी एक वेबसायट काडल्या stop-e20petrol.com म्हणून हाजेर आमी सगळ्या गोंयकारांक मागतात पयलीं म्हळ्यार फाटले 3 ते 6 म्हयन्या भितर तुमच्या गाडयेन कितें कितें प्रॉब्लेम सुरू जाल्ले आसा ते तुमी नोट करचे आनी तुमी ती पेटिशन सायन करची की आमकां हे E20 पेट्रोल नाका आमकां चॉयस दिवचो आपली जर 2023च्या पयलींची मॉडेल आसा जाल्यार म्हाका चॉयस दिवचो की नॉर्मल पेट्रोल घालचें म्हणून आनी हे जे तुमी पेटिशन सायन करतले तातूंचे आमी सगळे प्रिंट आउट काडून जशें संदेश बाबान सांगलें आमच्या अरविंदजीन प्रधानमंत्री कडेन टायम मागिल्लो आसा
नंतर टाइम मेळ्ळो जाल्यार तुमचे जे प्रॉब्लेम तुम्ही आमकां पेटिशनाच्या थ्रू सांगिल्ले आसा ते आमी घेवन प्रधानमंत्री वतल्यान तुमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते तांचे समोर दवरतात. सो इतलेंच आमकां सांगपाचें आशिल्लें. लोकशायेन म्हाका दिसता सरकारान सदांच लोकांचें आयकूंक जाय. आज देशभर इतलो प्रॉब्लेम चालू आसा, गोंयानूय हो प्रॉब्लेम चालू आसा जो लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्लो ताचें कारण कितें तें. सो गव्हर्नमेंट शुड लिसन टू द पीपल अँड स्टॉप दिस E20 पेट्रोल. वाल्मिकी एकूच प्रश्न विचारतात. तुम्ही इतके सगळे सांगले पळय तितून ते मेन्शन करून की इथेनॉल घातले शिवाय प्रायस काय कमी झाले ना. आताच सांगले न्ही आमचो दोन आमी इंजीन दोन डिमांड घातल्या ते प्रधानमंत्री पत्र बरयलां. एक डिमांड म्हटल्यार टू गिव अ चॉयस. ते मेळटा मरे ते 167 रुपीज पेट्रोल मेळटा. हय हांव पळोवना तें. पणजे मेळटा 167 रुपीज तेच म्हणटा तेच म्हणटा. साऊथ गोवान सुद्धा खंयच्याच पेट्रोल तुमच्या पेट्रोल पंपार आमकां मेळटा. मी आज देम पर्सनली तेन्ना हांव सांगता 167 रुपीज खंय तें? पणजे पेट्रोल पंप हिरा पेट्रोल आमी जे पेट्रोल पंपार आमी सावथाक जे पेट्रोल पंप बेसिकली कशें आसा जो सिंपल डिमांड आसा जर इथेनॉल मिक्स करून जर पेट्रोल जें आसा ताचो कॉस्टिंग एक तर कमी जावपाक जाय आनी लोकांक सेकंडरी चॉयस मेळपाक जाय वेदर दे वॉन्ट टू गो फॉर प्युअर पेट्रोल ऑर इथेनॉल मिक्स पेट्रोल. E20 वचपाक जाय काय प्युअर पेट्रोलाक वचपाक जाय हो चॉयस लोकां कडेन सोडचो सो दॅट पीपल कॅन चूज. कित्याक आमी आज एक डेमोक्रेसीन रावतात आनी ही डेमोक्रेसीन जर आमकां लोकांक चॉयस दिना जाल्यार डेमोक्रेसी हेज गॉट नो वॅल्यू. आणि सेकंड किती म्हणते ते डिमांड सो दुसरो डिमांड आशिल्लो तो आन्सर दिस क्वेश्चन की पेट्रोलाचो प्रायस जर तुम्ही 20% एथेनॉल घालून दिता जाल्यार पेट्रोलाचो प्रायस एज पर जे क्रूड ऑयलाचो प्रायस आसा पर बॅरल इंटरनॅशनल मार्केटान त्या प्रमाणे हो कमी जावंक जाय. आणि अभिजीत कॅल्क्युलेशन करून दिला की इट शुड बी अराउंड 80 रुपीज पर लिटर पेट्रोल आणि एथेनॉल ब्लेंडेडा खातीर मायलेजूय कमी जाता. सो तितलेच डिस्टन्स कवर करपाक लोकांक चड खर्च करपाक पडटा, चड पेट्रोल घालचें पडटा. सो दॅट कॉस्ट शुड नॉट गो ऑन द पीपल. द गव्हर्नमेंट शुड एब्सॉर्ब दॅट कॉस्ट अँड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द पेट्रोल पर लिटर. तुम्ही हाजेर कंज्युमर फोरमान वयतले पण कंज्युमर फोरमान कितले जाण वतले म्हणजे हो जर इश्यू इतलो ऑब्वियस आसा आणि हातून डायरेक्टली सरकाराचो फॉल्ट दिसता जाल्यार सरकारान ही पॉलिसी चेंज करपाची. इट वॉज कंज्युमर केन्ना जाता एकट्याची कोणाची गाडी वाट लागली किंवा दुसऱ्या 10-3 जाणांक कोणाक प्रॉब्लम इंडिव्हिज्युअल केसीस आसता. दिस इज अ कंप्लीट म्हणजे पब्लीक इश्यू जाल्लो आसा ऑल ओव्हर इंडिया. भारतीय जनता पार्टी जी गेली 15 वर्सां जी राज्यान आसा म्हणजे जे सत्ता तांची आसा तांच्यांनी एक कला खूप बरो भशेन अवगत केला म्हणजे दे हॅव गेन दॅट एक्सपर्टायज. ते अशे तरेन तुजे पयशे काडटा की तुका कोणूच कांय करपाक शकना आनी लोकांच्या बोल्सांतल्यान असोच पयसो काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. हाज्या फाटल्यान कितें तांचें सेटींग आसा देव जाणा. कित्याक आज देवाक सुद्दां ते लुटतात थंय सुद्दां देवाक सोडना ते लोकांक आनी थंय सोडटले अशी परिस्थिती सध्या देशान आसा. लोकल इश्यू म्हळ्यार एक सुद्दां ताचो एडवांटेज ना. कोणाक एडवांटेज आसा असो म्हाका सांग. कितें बरें जाता प्रायस तुमी कमी करूंक ना, लोकांची मायलेज कमी जाल्या, लोकांच्या गाडयांक त्रास जाल्या. कितें वॉट इज द बेनिफीट ऑफ वॉट इज द रिझन दॅट सरकार इज फोर्सिंग E20 पेट्रोल ऑन पीपल. दॅट इज द क्वेश्चन. खंयचीच कार कंपनी जरी बायक कंपनीच फुडें येवन म्हणिना की इथेनॉला लागून गाडयो बंद पडल्या वा कितें पार्ट्सां डॅमेज आहा म्हणून खंयची कंपनीन अजून फुडें येवन स्टेटमेंट दिवंक ना. ना सारकें. इनफॅक्ट शॉक जाता की सरकारान कितलेशेच कंपनींक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लायली की सांगपाक की ना E20 पेट्रोल चलता म्हणून गाडी. आणि आमचे अरविंद केजरीवालजीन ह्या कार कंपनीक पत्र बरयल्लें आसा की तुमचो मॅन्युअल जो आसा ताजेर बरयल्लें आसा की इट शूड बी E10 ऑर प्युअर पेट्रोल. सो जेन्ना तुमचें मॅन्युअल विच इज द लिगल डॉक्युमेंट ते म्हणटा की इट कॅन नॉट बी मोर दॅन E10 जाल्यार तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स कशें म्हणटा तुम्ही बरोवन दियात म्हणून सांगला. सो दॅट तुम्ही एक रिटर्न नोटिफिकेशन इश्यू करात सो दॅट कोणाची गाडी वाट लागली बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल ते पत्र घेऊन ते आपल्या शोरूमान वचून सांगतले तुमच्या कंपनीक सांगला की यू आर लायबल फॉर दिस. थँक्यू.